सध्या आसा फिशरीज जेटी कडेन आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान ही नुस्त्याची बोट पळयता आसतले। ह्यो 2 बोटी ज्यो आसा त्यो मालपे कर्नाटक हांगासरल्यो ज्यो फाटल्या 2 दिसा फाटी ह्यो धरलेल्यो हांगा फिशरीज डिपार्टमेंटान आणि आयज त्यांचो जो प्रोसिजर आसा ते करून त्यो हांगासरल्यान सोडटा। तेंच्यांनी फिशरीज डिपार्टमेंटान फुडें जी केस आहा ती फुडें रजिस्टर केल्या। तशेंच कळटा की आयज आनी 2 बोटी आसा त्यो फिशरीज डिपार्टमेंटान कलंगूट हांगासरल्यान धरला। अशें कळटा की ह्यो दोन्ही ज्यो बोटी आसा त्यो रत्नागिरी महाराष्ट्र हांगासरल्यो आसा। तशीच आनी एक म्हायती मेळटा की त्यो 25 बोटी आशिल्ल्यो तितूंतल्यो 2 बोटी आसा त्यो धरल्या। बाकीच्यो ज्यो बोटी आशिल्ल्यो त्यो थंयच्यान पळ्ळ्यो, पूण सद्याक ज्यो 2 बोटी धरल्यात त्यो फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या जेटीचेर हाडप हांगासर सध्या तेंचे चालू आसा। कुडबोण जेटीर बेवारसी पाक केल्ल्या डिंगींचेर नुस्तेमारी खात्यान कारवाय सुरू केल्या। बेवारसी बोट काडच्यो म्हूण 11 नोव्हेंबराक खात्यान भौशीक नोटीस जारी केल्ली। नोटीसेर दिल्ले 7 दीस सोंपल्या उपरांत खात्यान कारवाय करून 3 डिंगी ताब्यांत घेतल्यात। ऑन 11th November 2025 आम्ही पब्लिक नोटीस एक इश्यू केली विथ रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ अननोन डिंगीज विच वर पार्क विदिन आवर फिशरीज कॉम्प्लेक्स। सो अकॉर्डिंगली आयज 18 तारखेक तेचे 7 days कंप्लीट जाता आणि आम्ही ते पब्लिक नोटिसान तांकां 7 days टाइम दिल्लो रिमूव करपाक। सो आम्ही त्या नोटिसान मेन्शन केल्ले की विल इनिशिएट एक्शन इन्क्लुडिंग मॅनेजिंग कमिटी मेंबर्स। आयज रिमूवल करता तेन्ना PSI कुंकळ्ळी, PSI कोस्टल पोलीस आणि मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर्स विथ द हेल्प ऑफ देम आम्ही ते आयज रिमूव केल्ली आसा। फिशरीजान मरे जावले एक पब्लिक नोटीस मारलो जे डिंगीज जे अनयूज डिंगीज आहा न्हू त्यो काडपाक लायले। आता 4 महिने जाले तर आमची एक डॉग कमिटी आसा थंय आमी ती मिटिंगेक हो इश्यू घेतलेलो। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि सगुण गावडे।